अनंत चतुर्दशीच्या निमित्तान आमच्या सावयवारीचे अनंत देवस्थानाक आज विष्णुयाग करून सगळ्या भक्तगणांचे कल्याण जावचें किंवा गोयचो बरे तरेचो विकास जावचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आज मागणे करपा खातीर आव्हान करपा खातीर हांव आयिल्लो आशिल्लो। त्याच प्रमाणे अनंत देवस्थानाक आमचे एक पारंपारीक आणि भरीव असो इतिहास आसा। एकमेव देवूळ म्हणजे मतदारसंघातलें जे उदकान आज अनंत देवस्थान आणि त्यांच्या सगळ्यांचो आशीर्वाद वरदहस्त सगळ्या भक्तगणाचेर आसता आणि खरें म्हळ्यार ह्या देवळाची पावित्रता राखप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा। जे महाजन जे आसात जी मॅनेजमेंट जी कमिटी जी आसा उत्कृश्ट तरेचें काम करीत आसात। 5-25 आसात देवळां आसा, बाकी एक खामेणी आसा, बाकी सगळीं देवळां आसा तांची बरे तरेचे एक कार्य करून जनहिता खातीर बरेचशो काही गोष्टी कार्यावळी घडटात। त्याबद्दल त्यांच्या सगळ्यांच्या मनापासून अभिनंदन करता, तांकां मुखावेले वाटचालीक शुभेच्छा व्यक्त करता आणि प्रत्येक जो भक्तगण जो आसा, जो भावीक जो आसा त्यांच्यो मनोकामना पूर्ण करूं अशी अनंत देवा कडेन हांव प्रार्थना करता। आज आमची अनंत चतुर्दशी आणि आमच्या श्रीमदानंद देवस्थानची मेन उत्सव म्हणजे नाका अनंत चतुर्दशी म्हाका सगळ्यांक खबर आसा कितें अनंत चतुर्दशी जाता। तर आमची वेळेकारांची हे महाजन कुटुंबाची हे कुलदैवत, त्या कुलदैवतेक आमची अनंताची कितें म्हत्वाचें कारण की अनंत देव हो फोटो आणि मूर्ती त्याची पूजा करची न्ही अशें आमचे अशी हें आसा आणि ते इट इज नॉट करेक्ट। सो आयची पुजेक सगळे वेळेकार लोक आणि कोणी जे आसा तेंचे अनंत तेंगे कुलदैवत आसा तेणी आमी येवन एक श्रीफळ अनंता कडेन दवरता आणि भटमाम आमचे पुरोहीत ते अनंताचे सत्व जे आपले विष्णुयाग बी जाल्लो आसा सगळं काडून घेवन त्या नारळाक त्या श्रीफळाक सत्व दितात अशी आमी म्हणजे अशी आमची समजूत। आणि तो नारळ घेवन आमी आज परत घरा वचप आणि पयलो जो आशिल्लो नारळ तो विसर्जन करपाचें आणि हो नवीन नारळ थंय प्रतिश्ठापना करपाची। त्याच्या साठी आज अनंत चतुर्दशी पण फाल्यां पुनवेची पयली करपाक जाय कारण तेची नंतर लागता पितृपक्ष। पितृपक्ष 15 दीस परत आमी पितरांचें काम करता म्हणटकच तेन्ना ती प्रतिश्ठापना जायना। सो आज सगळ्यांचें आव्हान आमकां अशें उरता की प्रत्येकट्यान येवपाचें आपलो नारळ दवरपाचो आणि अनंताची प्रतिकृती नाल्यार प्रतिमा अशें म्हणना प्रतिकृती अनंताचें सत्व आमी घरांत वचून पुजा करपाची। सो आयची अनंत चतुर्दशी हो दिवस प्रत्येकट्यांनी नाग हांगा दवरपाचें आणि तो फाल्यां पयलें आज सांजचे दवरपा जाता नाल्यार फाल्यां सकाळी पासून पूर्ण दीस बरो दीस म्हणजे परत आपल्या घरात जावन देवदेवाक प्रतिश्ठापना करची। हे सगळें हय आणि अनंताचें देवूळ हे आमच्या गोंयांत एकच युनीक अशें आणि अनंत जसो शेषशायी समुद्रात उरता किंवा उदकांत उरता तशें हें देवूळ सुद्दां पूर्ण 4 वटेनच्यान उदकांत म्हळ्यार उदकाचे भितर आमी तें कन्स्ट्रक्शन केल्लें आसा पयले वेळार आणि त्याचे मुळे देवान आमगे अभिषेक करता आसतना देवाच्या फाटल्यानूच कुंड ते पाणी येवन थंय दवरता थंय येता आनी थंयच्यान पुरोहीत ते पाणी घेवन परत डायरेक्ट उदकाचें कनेक्शन आसा म्हळ्यार उदकाचें ताका बरोबर तेजो अभिषेक करपाक येवपाक सगळें बरोबर मेळटा। तशीच हे जातकूच हे अभिषेक जाले नंतर मागीर आमी पुरोहीत कितें गंधपुजा म्हणून करता ही एकदम युनीक गंधपुजा। सकाळची आमची मूर्ती पूर्ण पाशाणी म्हणजे पाशाणी उरता क्लीन जाली आणि मागीर आमची पुरोहीत ताका बरोबर कलरफूल गंध लावन एकदम सांजे 3 वाजेपर्यंत सुमार एकदम पूर्ण इस्टमन कलर म्हणजे रंगीत पूर्ण मूर्ती तशाची एकदम देखणी अशी जाता। त्याच्या नंतर मागीर परत पुजा सुरू जाता। तर पुजा केली हे पुजा ऑलमोस्ट 365 म्हणजे 307 दीस एवरीडे जाता। म्हणजे थोडे दिवस हे उरतात तेन्ना फक्त अलंकाराची पुजा केली जाता। अलंकार त्या दिवस पुजा जायना म्हणजे अमास कितें उरलें त्या दिवस ते अलंकार पुजा। तशेंच वर्सभर आमच्या हांगा भरपूर प्रोग्राम म्हणजे देवाचे अनंत देवाचे तसे युनीक प्रोग्राम जाता उरता आणि तेन्ना
आता येतो हे आज ही अनंत चतुर्दशी मागीर दसऱ्या पालखी वचून थंय शमी कडेन वतली ते सोने लुटना ते काम सुरू जातलें आनी मागीर कालो जातालो 8 दीस पालखी सुरू जातली आनी कालो जाता 8 दीस आनी सगळी ह्या दर दसमीक पालखी जाता. आता चातुर्मासात पालखी ना, कारण चातुर्मास म्हणजे पर्जन्य म्हणजे वर्षा ऋतू पालखी जरा ऑटोमॅटिक देव म्हणतात आम्ही दिसतेकीनं निद्राभूमी म्हणतात रेस्ट घेतात ते रेस्ट ह्याच्यात दवरतात आणि पालखी ना आणि पालखे दिवस लोक येवचे म्हणण्यासाठी आम्ही हांगा महाप्रसाद बी जाता ते सांजचे सगळे लोकांक फुल्ल महाप्रसाद जेवण आणि सगळं बरोबर म्हणजे प्रॉपर देवाचे जेवण प्रसाद सगळ्यांक दिलो जाता. मागीर हे जाता कालो जालो काल्या शिवाय जैर असे 5-6 दिवस आमगेले प्रोग्राम त्या प्रोग्रामात नॉर्मल नाटक बिटक पुजा जाता आणि फर्स्ट दिवस काल्या दिवस देव आमचो पंचक्रोशीत वता. पंचक्रोशी म्हणजे सातेरी देव सावय वयता नारायण देव आणि सगळे देवांक इन्विटेशन दिता ते वचप म्हणजे कितें तुमी काल्याक येवपाचें आमंत्रण दिलें की मागीर सगळे पंचक्रोशीत लोकांक कळटा म्हणजे तांकां खबर आसा त्या कालो म्हणजे पण तांकां एक उमेद येतली की अनंत देव तेंगे घरा पावलो पूर्ण रस्तो हो तेजी पुजा अर्चा करून ताका मान घेवन देवाची पालखी वता आनी परत पालखी येता. तेज नंतर कालो सुरू जालो. कालो जाले नंतर मागीर आमगेलें सांगोड ह्या तळ्या भितर सांगोड सगळें मागीर गरुडासन आनी अंबारी आनी विजय आनी शेषासन अशे 5-6 प्रोग्राम दर दिसा जातात आनी त्या दिसा त्या लोकांची पाळी आसा त्या पाळी प्रमाणे ते आमचे लोक साजरा करतात. त्या दिवस तेंगेलें नाटक करप आनी व्हरप कितें आसा आनी पूर्ण पंचक्रोशी सगळी हांगा येवन एकदम बरीकन जाता करता. तेन्नाच 3-4 दिवस महाप्रसाद बी जाता. फर्स्ट सांगोड दिवस आनी एक गरुडासन आनी विजय तिनी दिवस महाप्रसाद 4 दिवस महाप्रसाद जाता ते बी आमच्या लोकांचे बरें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.